शांताराम नायकान निमाणे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजीनामा दिलो। पक्षाक कमीत कमी 10 वर्सां काम केल्लो पक्षाकडेन प्रामाणीक आशिल्ले युवा फुडाऱ्याक प्रदेश अध्यक्षाची जबाबदारी दिवंक जाय म्हूण शांताराम वता उलयला। युवा फुडाऱ्यांक सुवात करूंक उत्तर प्रदेशांत राज बब्बर आनी गुजरातांत भरत सिंग सोळंकीनय थंयचें अध्यक्षपद सोडलां। And I have also assured the Congress President, Sonia ji, and Congress Party in general that my services will always be available to the party. I am happy that in similar tone I read in newspaper that Raj Babbar ji has also tendered his resignation. Raj Babbar ji, who is a UP PCC chief, and similarly Bharat Singh Solanki, who is the chief of PCC in Gujarat, they have also tendered the resignation. This is what I have. Bharat Singh Solanki, the PCC president of Gujarat. Now, in this context, if some more leaders, in response to Rahulji's appeal, give space to youth, I'll be happy. I cannot decide who should be my successor, but I can suggest that a person should be at least 10 years, who has given service for 10 years minimum to the party, and number 2, who has got love and commitment to the Congress party. Very essential. नितीन गडकरी गोंयाक फेरीबोटीच्या उक्तावणाची ताकतीक आशिल्ली काय मायनिंग वाल्यांक कडेन उलोवपाची काय म्हूण आमदार रवीन प्रस्न काडलो। मगो गोवा फॉरवर्डान खंय दबावा खाला सरकारांत रावचें न्ही, काँग्रेसीक सरकार करपाचो चान्स आसा काय म्हूण विचारल्यार रवी म्हणटा कितेंय जावंक शकता, आतांच कितेंय उलोवंक गेल्यार खंय उखलून भितर ओडोवंक लागतले। तेंचे सुप्रीम कोर्टान जे कितें जजमेंट जाला त्या संबंधी ते येवन तांकां पयलीं विचारपूस करपाचे, फेरीबोटीचे इनॉग्रेशन मागीर करपाचें गडकरीन पयलीं तांकां अटेंड जावपाचें आनी फेरीबोटीचे मागीर करपाचें। तूं फेरीबोटीचें इनॉग्रेशन करपा येयल्लो काय तूं मागीर ट्रक ओनराक मेळपा येयल्लो? गडकरीचें तें वाक्य वाचले नंतर अशें दिसता की हे हुकुमशाहीचे अंडर वयता काय कितें दोनी पार्टी तेणी विचार करचे। तुमी निवडून येयल्ले एक लोकशाही पद्दतीन, आतां तुमी हुकुमशाही पद्दतीचेर वतले काय कितें धमकीचेर, ते तुमी विचार करा। आतां काय चान्सीस दिसता तुमकां काँग्रेसीक फुडें सांगू नजो केन्ना कितें जाय खंयच्या पक्षाक लागीं करपाक शकता प्रिफरन्स कोणाक? तेजें आतां उलोवप ना, कित्याक तांकां परते धमकी फाल्यां अरेस्ट करूं शकतले। रवीक 4 दिसां फाटीं दिल्ली गेल्ले कडेन मेडिकल इमर्जन्सीन नोएडा हॉस्पिटलांत एडमिट केल्लो। विचारल्यार रवी म्हणटा आपूण फिट एंड फायन। हेल्थाक लागून म्हाका हेल्थ काय जावना, म्हागेलें कितें म्हाका केन्ना ती स्पॉन्डोलिटी जी आसा पळय ती केन्ना केन्ना तो एक प्रॉब्लेम जाता म्हाका मानेची हेका लागून, म्हाका तेका लागून ती मागीर उलटी जाता आनी उलटी जाली आनी काय फिट एंड फायन आमी आसताच आसा, म्हाका कांयच फरक ना। पोटाक कितें पळय आशिल्लें तें जास्त आशिल्लें ते गेले। दुसरे वटेन गोंयचे मायनिंगाची दशा जावंक मुख्यमंत्री पर्रीकारूच जबाबदार म्हूण गोवा सुरक्षा मंचान आरोप केल्या। आपल्या मनशांची भर घालूंक खंय पर्रीकारान हें कर्म केलां। आनी लोकांचो प्रश्न बेगींतल्या बेगीन सुट्टलो जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन जें आसा तें कॉर्पोरेशन इस्टॅब्लीश करप जें आसा अशा मताचे गोवा सुरक्षा मंच जो आसा। शाह आयोगान बंदी हाड म्हणून सांगून आसली। मनोहर पर्रीकारान 5 सप्टेंबर 2012 खाणी बंद केल्यो, मनोहर पर्रीकारान बंद केल्या। काही तेजे हितचिंतक हांगासले खाण मालक आहात त्यांच्या घशान हे सगळें मायनिंग घालपाचो तेजो स्पश्ट उद्देश हितूंतल्यान क्लियर जाता। ह्या तेज्या सेल्फीश मोटिवा खातीर, सेल्फीश एक्टिविटी खातीर आज आमी मोठ्या प्रमाणाचेर हे सगळे त्रास जे आहा ते त्रास सोंसता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी तुकाराम मराठे। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।